यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. आमगेल कल्चराक आमी मस्त फॉलो करताची म्हणल्यार विशयो पूर जनय सांगताची. आमची गेले तशी आमकां सेवा भाव मस्त आसा. 4 जनाक हेल्प करका म्हणलें आमगेल भितरीच आसता. मलगड्या पळोवन हे गूण आमी फॉलो करतच आयल्याची. आमची गेल्यात खाली इंडियांत मात्र न्हय, भायच्या देशांतूय आसाची. मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, UK, US म्हणच्या चमकला रे सगळे ग्लोबांतू आमगेले एक प्रेझेन्स आस म्हळ्यार चूक जायना. काम करूंक वचून भायच्या गांवांतूची सेटल जालेले ते कितलीकीची आमची गेल कुटुंब आसा. कर्मभूमी जावन आसल्यार ते जन्मभूमी वरीची ट्रीट करून आमी थंय मस्त जन कर्मभूमी जावन आसल्यार ते जन्मभूमीशें मोग करून त्या गांवांतू सेटल जालेले आसाची. भायर चमकला रे थंय ट्रेडिशन कल्चर पुरा वरुका आनी मस्त जनाक इन्वॉल्व करून आमचे गेल समाजाचे मस्त कार्यक्रम करका म्हण लेकून मस्त काम थंय करता आसाची. आमगेल नेक्स्ट जनरेशनय तशीची. चेडूय मस्त चांग चांग काम करता आसाची. आज ही यूथ ऑफ GSB रे USAचे डलास टेक्सासांत अशे DFW कोंकणी समाज हाजे यूथ विंगान एक भारी चंद युनीक प्रोजेक्ट घेवन ताजे वयरी काम केला. प्लॅनिंग स्टेजार देखून धरून ते एंड करचे थंय सगळे प्रोजेक्ट हे चेडवान केलेले. मलगड्याले कोणालेय हेल्प घेन दिले हे चेडवान भारी लायक काम केला. अंडर प्रिविलेज्ड जनाक कोणाक खाण जेवणाचे प्रॉब्लेम आसकी तांकां हेल्प करका म्हूण बाय सरलेलीची हे चेडवा. नमस्कार, मेगे नाव मिहिका भट. हांव 12 years old. मिगेल अन्ना नाव मिथुन भट. मिगेल अम्मा नवनीता आणि म्हाका एक साण भाव वेदांत आसा. आम्ही डॅलस टेक्सासांत रावतात. आम्ही इंडियातून मस्त दूर आसात. जाल्यारी आम्ही जल तितले आमगेल हिंदू ट्रेडिशन्स आणि कल्चर फॉलो करचे ट्राय करतात. आमगेल कल्चरांतू हेल्पिंग पीपल आणि डुईंग सेवा मस्त इम्पॉर्टंट आसा. हांगा दिवाळी वरारी हांगाचे ಸ್ವಲ್ಪ धार्मिक ऑर्गनायझेशन्स ಒಟ್ಟುಮೇಲೂ एक फूड ड्राइव इनिशिएटिव कॉल्ड सेवा दिवाली सुरू केलं. तुम्ही लेक्चा पोरुती अमेरिका तू कोणे दुर्बल ना म्हणून जाल्यारी तुमको तसवा अमेरिकन तू मस्त जन होमलेस असती. मस्त जना खाण खावचे मेळना ताचे तरी या फूड ड्राइव सुरू केलं. फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स हा फूड डोनेशन इंडिव्हिज्युअली करतशी. जाल्यारी फूड डोनेशन इंडिव्हिज्युअली करताना ताचे इम्पॅक्ट स्वल्प आसता. ताचे तरी हांव लेकला हांव DFW कोंकणी समाजा थ्रू केल्यारी मस्त फूड डोनेट करत आनी ताचे इम्पॅक्ट हॉड आसता. ताचे तरी हांव DFW कोंकणी समाजा अप्रोच केला. तांणी म्हाका फूल सपोर्ट दिला. सो तशी हांव एक ग्रूप फॉर्म केला मिगेल फ्रेंड्सा वाटून. मिगेल ग्रुपांतू अनिका, प्रियांका अक्का, रिदिमा, निधी आणि हांव आशिल्लें. सो तशी आमी आमगेल सेवा दिवाली फूड ड्राइव सुरू केला. मेहिकान सांगिल्ले आयकलीची. फूड ड्राइव कशी स्टार्ट जाल्ली म्हणून तिणें सांगलें. प्लॅनिंग फेसा विशयूय तिणें एक्सप्लेन केलें आनी थंयची लोकल कम्युनिटीक तांणी कशी हेल्प केला म्हणून चंद करून विवरणय दिलें. हॅलो, हाय, तुमक सकट नमस्कार. मेगेल नाव रिदिमा कामत. मेगेल अन्नाल नाव मधुकर कामत आणि मेगेल अम्माल नाव रेखा कामत. आम्ही फ्रिस्को डालास टेक्सासांत रावतात. डालास एक हॉट रिजन आसा आनी तातूंत एक व्हडली सिटी फ्रिस्को थंय आमी रावतात. आमी इंडियांतू मुंबय दाखून आसा ती. आनी हांव एक सान आशिल्लें तेन्ना म्हाका उडगास आसा. एक सान म्हळ्यार 5-7 वर्स आशिल्लें तेन्ना म्हगेल आज्यान सांगिल्लें म्हाका की आमगेल कामत फॅमिली ओरिजिनेट मुल्की कर्नाटकांत जाल्लेले. आतां म्हगेल इंट्रोडक्शन हांव तुमकां सांगलें. आनी एक इंट्रोडक्शन करता हांव NTFB फूड ड्रायवाचें. तुमगेल फर्स्ट क्वेश्चन आसतलें की NTFB म्हळ्यार कसण म्हणून. आतां सांगता तुमकां.
NTFB म्हळ्यारी नॉर्थ टेक्सास फूड बँक. आता हे कशी काम जालां आमगेल फूड ड्रायव ताजे विशयन सांगता तुमकां. आमी सकट DFW कोंकणी समाजांतले चेडू मेळून आमी एक झूम कॉल प्लॅन केले. त्या झूम कॉलार आमी डिसायड केले की एक ॲडवर्टिजमेंट बनवका म्हणून, व्हिडिओ, बॅनर एंड पोस्टर टू प्रमोट आमगेल ड्रायव. आनी आमी एनकरेज केले लोकांक डोनेट करच्याक. आनीक आमी केले की एक 5 ड्रॉप ऑफ लोकेशन करचे. आतां हांव तुमकां सांगिल्लें न्हय डालास एक हॉट रिजन म्हणून आमगेल DFW कोंकणी समाजांतले मस्त लोक खंय खंय दाखून येतात. डालास खंयची रिजनां दाखून येता ती, म्हणून आमी तांकां डोनेट करचेक इजी करचेक तर आमी 5 घर ड्रॉप ऑफ पॉयंट्स डिसायड केले. आमगेल घरा येद्रा लोकांक इजी जावचे ड्रॉप ऑफ करचे एक बॉक्स शी दवरले ज्या लोकांनी तांतू घालयत फूड कॅन्स, मॅकरोनी अशी सकळ कसं हाडलारी तांतू घालयत. आनी जे कोण लोकांनी डोनेट केलंस पळय तांकां ग्रुपार आमी एक थँक्यू थँक्यू मेसेज घाल्ला आमकां तांकां. अशी करून मोर पीपल स्टार्टेड टू डोनेट. रिधिमान सांगिला आयकतानाची मस्त खूश जाता. एक प्रोजेक्ट हाता घेवन जातरी ते प्रोजेक्ट प्रमोट करता जाल्यार व्हिडिओ, पोस्टर्स तशीची एक फूड आयटम्स कोणाकय डोनेट करूं आसल्यार तांणी कशी डोनेट करीत आनी कोणाकय दुड्ड दिवचे आसल्यार तांणी कशी डोनेट करीत हें पुरा इनिशिएटीव तिणें मुखारसून व्हेलें. My name is Priyanka Rao. I live in Richardson, a suburb of Dallas, Texas. I had volunteered for the food bank through the Konkani group in Dallas. The community was impressed how the drive was organized and managed by the Dallas Konkani youth. We requested canned or dried foods that we could deliver to the North Texas Food Bank. Rather than go to people's houses, we decided to ask people to drop off donations to certain houses in each city. We kept a box labeled food drive outside the house where people could drop off cans. Few people were traveling and some others did not want to drive to drop off items, so we decided to let people make Zelle payments to us. It was very convenient and everybody liked it. This method was effective and everybody donated generously. In addition, Mukesh Parna of Sun Club Group matched cash donations which we collected via Zelle. For such initiative done being for the first time, it was a success. We all enjoyed it and we look forward to doing it again. प्रियांकान सांगिला आयकतना भारी खूश जाता. स्पॉन्सर्सांक एप्रोच जाल्यार रीत अशा पुरो, कॅश डोनेशन्स घेवची एक आयडिया अशा पुरो, अशीची ह्या एक प्रोजेक्टाक आनीक रितीरी वयर व्हरची कशी म्हणून तिगल आयडियास तिणें आमगे लागीं शेअर केले. आतां हांव तुमकां सांगलें की हें NTFB फूड ड्रायव कशी चल्ले आनी मस्त सकट सांगलें ताजे विशयन. आतां आमगेल विशयन सांगताय, आमगेल चेडूआ विशयन आमी कसं अकॉम्प्लिश केलें म्हणून. आमी ओरिजिनली लायक केला की 5,000 to 6,000 मील्स डोनेट जातले म्हणून, पण आमगेल कोंकणी समाजान मस्त सपोर्ट केला आमकां आनी 12,000 मील्स टोटल डोनेट केले अप्रॉक्सिमेटली. आनीक एक अकॉम्प्लिशमेंट केला आमी सक्सेसफुली आमी कोंकणी किड्जान गॅदर जावन हगूर एक व्हडलें सक्सेसफुल ड्रायव क्रिएट केलें. आनी आमगे लास्ट अकॉम्प्लिशमेंट आमी अशी सकट आनी कसं करचें गेल्यार आमी आमकां इंडिविज्युअली आमकां कॉन्फिडन्स आसा. म्हळ्यार फूड आमी जे केलेले ड्रायव ते सक्सेसफूल जाले इतले पूण आमकां कॉन्फिडन्स आसा. आनी दॅट्स ऑल. बाय. Amgel message for the Konkani youth is volunteering extra tasks chi dishche najja. Yeah, amgel duty mun lekun korka. There are 2 types of volunteering. एक type of volunteering is charity work. दुर्बल जना खाना दुड्डू donate करचे. And एक type of volunteering is amgel traditions and cultures promote करचे. Yeah, must important as especially
आमगेल कोंकणी युथ्सा खातीर बिकॉज आमगेल कोंकणी कम्युनिटी मस्त साण आसा आमगेल युथ्सान इनवॉल्व जायनी जाल्यार आमगेल कल्चर लॉस्ट जाता सो कशी वॉलंटियर करची म्हळ्यार यू कॅन स्टार्ट विथ समाज जो टेम्पला वॉलंटियर करत स्टार्टिंगारी 7 टास्क करून एवेंच्युअली इव्हेंट्स ऑर्गनायज करत तशी आमी पुरा आमगेल सेलिब्रेशन्स आनी कल्चर्स एन्जॉय करत आनी तशी आमगेल कोंकणी ट्रेडिशन्स लॉस्ट जायना लास्ट बट नॉट लीस्ट थँक यू युथ ऑफ GSB आमची अमेझिंग ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल खातीर थँक यू चेडवान केलेल्या ह्या कॅम्पेनाचे व्हिडिओ तमी पळया. You doing for Diwali? I'm super cool because I'm lighting firecrackers. Along with some people, I'm going to be doing a food drive for Seva Diwali to help the community. Wow, that sounds interesting. How does it work? That sounds lame, right, Mihika? Where you can drop it off at that person's house. And if they're not home, drop it off in the box in front of their house. Well, what if I don't have time to purchase food for the drive? Well, that's not a problem. You can drop the money off at a certain location, and we'll purchase it on your behalf. So what if I don't carry cash on myself? What do I do then? That actually sounds really cool. I will definitely donate towards the food drive. We're not getting younger. Today, let's fight hunger. यूथ कसं सांगता जी विशयार म्हणून तुम्ही आयकलेची इतली वेळ ह्या चेडवान उलयलें आयकतनाची आमकां भारी खूश जाता. एक जेनझी जनरेशन म्हणटाचे आमी मस्त आयडियाज आनी प्रोजेक्ट्स घेवन इनिशिएटिव्स वयरी काम करका म्हणलेला आशी तांकां आसता आनी मस्त जाणां हेल्प करका समाजा निमित्त विंगडांक हेल्प जावका म्हणलेलें एक तांगेलें आयडियेशन आनी एक पर्पज कसो आसा की अशीची मुखार समेत चड जावो म्हणलेलें एक आशी आमगेलें मस्त काम कोंकणी समाज डलास टेक्सासांत करता आसा मुखार समेत अशीची कल्चर आनी ट्रेडिशन वरूच काम करता राबोवची म्हणलेलें एक आशय यूथ ऑफ GSBचे. हे व्हिडिओ पळोवन तुमकां खूश जावन आसल्यार लायक शेअर कमेंट खंडीत करायची.